I would like to say thank you to sir and Kedar and sir Sandeep also for all their efforts and all their support. A big thank you to, I have a long list of thank yous. So a big thank you to my panchayat members for having elected me, and I feel proud to be the sarpanch, to say I am the sarpanch today of Sangolda Panchayat. And also I would like to thank my people of Maidaguse. Without them I would not be standing here today. My family, my friends, everyone, my well-wishers, whoever have supported me, for all their love and blessings. And also not to forget my husband Washington. Without him I would never be here today in this position. हांवें म्हाजी टर्म सोंपलो 2.5 वर्सांनी म्हणना फुडें हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी म्हाज्या कलिगाक सरपंच जावपाची संदी दिली आनी आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. खरेंच आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवांत बरो डेवलपमेंट जाता. तशेंच आमचे CM सुद्दां आमच्या आमदाराक बीन सपोर्ट करता की डेवलपमेंट सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बरें करपाक. तेन्ना तेंचे हांव CMाकूय देव बरें करूं म्हणटा. अशीच आमच्या आमदाराक वयर काडचो आनी तांकां बरे हेतूंतल्यान म्हणजे कितें तरी मिनिस्टरी दिवची तांकां अशें म्हणून हांव मागतां. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बरें डेवलप जावचें. नवीन सरपंच आमच्या सांगोळडा पंचायतीक आयज सरपंच जाला ताका मना काजांतल्यान म्हाज्या तर्फेन संदीप बाईच्या तर्फेन तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच आमची पयलींची सरपंच नीता कांदोलकर ही म्हणजे आमच्याकडून सिनियर जिल्हा पंचायत मेंबरूय म्हणून काम केलां. तेणें म्हणजे ताका एक्सपिरियन्सूय भरपूर आशिल्लें आनी तेणें तेंचो जो कार्यकाल आशिल्लो तेंच्यांनी युनायटेडली सगळे कामां आमच्या पंचायतीक कितें कितें लागतली ती करताली. ह्युमन डेवलपमेंट जावं ते मेडिकल कॅम्प आसूं हे सगळे हितून ती सदांच एक फुडाकार घेताली आनी आमी त्या पर्यंत ती म्हणजे कामां करताले. आयज मिनोलेटान हो चार्ज घेतलेलो आसा. हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमचो सपोर्ट आमचे सगळ्यांनी सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या अंडर आमी सगळें काम करता. हांव ताका तेंचें विजन भरपूर आसा. तो तेजी फूल एंटायर टीम आसा तेंचें विजन आसाच. पूण हांव तेंचें जें विजन आसा आपल्या पंचायतीन कितें डेवलपमेंट करपाक आपल्या लोकांक लागून कितें काम करपाक तितून तांकां म्हणजे 100% तांकां म्हाजो साथ आसतलो. म्हाज्या जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाईचो तांकां साथ आसतलो. सरकार म्हणून तांकां साथ आसतलो. सो आमी एकूच काम आयच्यान म्हणजे करपाचें की आमच्या लोकांक लागून सांगोळडेच्या ज्यो गजाली आमचे कडेन बऱ्यो घडोवन हाडूंक जाता ह्यो बऱ्यो गजाली डेवलपमेंट जावं ह्युमन डेवलपमेंट जावं ती आमी युनायटेडली फुडें व्हरया. हांव संदीप बाई आमची पुराय टीम सांगोळडा पंचायत आमी एकठांय जावन म्हणजे जी कामां फुडें उरल्या ती आमी फुडें व्हरतले.